A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of trust, a little of care, sharing joy every day, everywhere. A little of talk, a little of peace, changing lives, be the light, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of trust, a little of care, changing lives, be the light, come what may. Little, just a little, that's what we need. Little, just a little, that's what we need.
Vedo in voi le sentinelle del mattino. È Gesù che cercate quando sognate di felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. So I went to Rome and I had never experienced something so powerful in my life. I'll never forget, I was in this little chapel and I fixed my gaze on the tabernacle and the Lord called me to love Him with an undivided heart. And just this overwhelming wave of peace and of joy just filled my heart. And I'm yes, Lord, I give you everything. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. C'è un proverbio in polacco, z jakim przestaje, z takim się staje. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Così ritorno ringiovanito. Sudah kita kira kita soal A9 on page number 4. A9 page number 4. Talo upania Bapa putra kanya Ngayon korunia Deva moka kaya Talo upania Bapa putra kanya Ngayon korunia Deva moka kaya Deva utoraikuชีวิต Bapa Petro Sumi ektai saya Deva moga kaya Deva utoraikuชีวิต Bapa Petro Sumi ektai saya
देवा मोठ्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची गोंयची पवित्र सभा तरणाट्यां पासत भेटयल्लो हो दीस मनयता. सगळ्या आमच्या तरणाट्यांकूय आयज आमी ह्या मिसाचे भेटेन येवकार दिता. जंय जंय तुमी आसात आनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तुमचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता. आयचे मिसाचे भेटेन आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यान दवरुया. आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवंक सोदतात अरुण फेर्नांडीस आनी आमालिया रॉड्रिगीस. तशेंच आयज जल्माचो दीस मानुएल फेर्नांडीस, ओलियाना सिल्वेरा, ट्रेसी साल्दाना आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेन इनारा अंजेलिना पिमेंता हाचो बावतिझम जाता. डायलन वालंटिनो पिमेंता आनी निशिता वाज हांची धूव तांचेरूय आनी तांच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. त्याच्या भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन तरणाट्यांचे सेवेक भेटयलेलो आयतार आमचे दिओसिसीन आमी मनयता आसतना मोठो प्रश्न जो आयज तरणाट्यांक आसा तो सगळ्याहून व्हडलो कायदो खंयचो, वो कायदे आमी कित्याक पाळचे, वो कायद्या वरवीं आमचें फ्रिडम जें आसा तें कशे भाशेन जियोवचें. जाल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करून आमचो मोग पूर्ण जाता हें आमकां आयज जेजू खेरीत भाशेन सांगता. जाल्यार आमी सगळ्यांनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करता आसतना फुडें जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी मोगाचेर आमी आड गेल्या, जायते पावटी रागान जियेल्या, वो जायते पावटी मोगाचो आमी दुरुपयोग केला, एब्यूज केला. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी भक्षणे मागुया. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितान आमी फाटीं उरल्यान बोगोस आमकां. सोम्या काकुतको सोयिस्का काकुतको सोम्या सोम्या काकुत काकुतको. Moima deva usorgi, moima deva anishanti dachaisya sonsari. Moima deva usorgi, moima deva soespora deva sugicharaya. Deva usorgi, moima deva sambodvidar. Deva Papa, Deva Papa, Ami Tuka, Nomostakotau, Ami Tuka, Digvastau, Tu Chatur, Voimoha Pasor, Ami Tuka, Wakantau, Sonia. Jesu Krista, Bapacha ekliat puta puta sumia beva 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 deva che shele shele shele
आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवी आज्ञा सांगाते सोर्गी मोहिमा देवा देवा बापाचे मोहिमा देवा सोर्गी मोहिमा देवा जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी मोहिमा देवा सोर्गी मोहिमा देवा एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर देवा सोर्गी मोहिमा देवा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणा. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता दुआंक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुल्म चलोवं न्हय. कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारींनी मारतलों. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनंता जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्यान एकल्याक तुमच्या मोदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिलें ताचे लागीं कोळांतोरया भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेता जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनी कांय ना. हाणें तो आपली कूड दांपता ना जाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों. कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करतां. पोतून म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खडप हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो धाड म्हजो बोळिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाचे हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सोडवणदा. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग करतां.
वागयोन पावलून तेसोलिन्याक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमचे शुभ वर्तमानान फकत उतरांनी न्हय बोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोठ निरादून तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. तुमचे फाटल्यान आमची आनी सुम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबोर कोश्टा दोगदोगा मोदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मेसोदेन्याक आनी आगत्यान सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. हय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हूच मेसोदेन्यान आनी आकांद्यान कितें तुमी देवाचे भावार दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलें की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमकां कसलो येवकार दिलो? कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाचें उतरें देवाचे उपकार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तान येतले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, हो प्रश्न आयचो, सगल्याहून व्हडलो कायदो खंयचो? मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतले हें वाचप आमी घेतलां. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां होच प्रश्न मेळटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान हो प्रश्न फारिझेवांनी विचारला आनी हो प्रश्न विचारपाचें कारण जेजूक गोंदळाक घालूंक, सांपडावंक. कित्याक सादुकी जे जेजूक सांपडावंक आयिल्ले तांकां जेजून ओगे केले. शुभ वर्तमानाचे सुरवातेक आमकां मेळ्ळा. जाल्यार मार्कूच्या शुभ वर्तमानान हो प्रश्न एक तरणाटो विचारता.
सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय जाल्यार गुरुजी हांवें कितें करपाचें? आनी थंय जेजू होच कायदो सांगता. मोग आमी सगल्यांनी केला. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणटा तो कितें तें आमी सगळीं जाणा. हाचे विशीं आमकां परतून परतून लॅक्चर दिवपाची आनी सेरमांव सांगपाची घडये गरज ना. पूण आयच्या दिसाक आमच्या दोळ्या मुखार आमी थोड्यो वस्तू दवरुया. कॅनडा खंय एक रेस्टॉरंट आसा, बीग बायट पिझ्झा, आनीक तें चलोवपी जो आसा वो ताचो मालीक जो आसा तो इमाद ताचें नांव, इजिप्त देशांतलो. आनी दर दिसाक खंय 3 ते 4 वाजता सांजेच्या इमाद थंयसरले जे कोण गरीब आसात आनी जे कोण रेफ्युजी आसात भोव करून, जे दुसऱ्या गांवांतावन येयल्ले आसात, तांकां अजून घरदार मेळूंक ना, असल्यांक जेवण फुकट वाडटा 3 ते 4 वाजता. इमाद म्हणटा तो खूद आपूण एक रेफ्युजी. आनी रेफ्युजी जेन्ना जाला, जेन्ना दुसऱ्या गांवांतावन इजिप्ताक तावन तो कॅनडाक आयिल्लो म्हणटच पयल्या दिसांनी आपणें कितें भोगलां हें जाणा जावन आपणा भाशेन दुसरे जे कोण भोगतात तांचे पासत ही कोरणी करता. आनी आपुणूच कॅनडान पर्मनंट रेजिडंस स्टेटस जेन्ना तो घेवपाक सोदता तेन्ना ही बरी वस्त, ही बरी कोरणी ह्या दुसऱ्या सोबें करता, मोग वाडटा. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी तरणाट्यांचो दीस मनयता तेन्ना आमची तरणाटीं मोग ह्या उतरा विशीं जायतें बरें समजतात जाल्यार जायतें चुकीचेंय समजतात. आयच्या काळार ह्या आयच्या आमच्या संदर्भान आमी ह्या वाचपाचेर जरी तर नदर मारली जाल्यार कायदो कसो आमकां तो देवान दिल्लो आसा. आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां खेरीत भाशेन देव मोइजेसा वरवीं सांगता इस्रायलाच्या सगल्या पुता धुवां कशें सांग. आनी सांगलां तें कितें? खेरीत भाशेन मोग करूंक. आनी मोग म्हणटा तो कोणाचो मोग? कायदो जेन्ना जेजूक विचारलो तेन्ना जेजू ह्याच कायद्याचो उगडास करता जो दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, वो लोकगणतीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. आयक इस्रायला, शेमा इस्रायल अशें ताका म्हणटात. आनी आयक इस्रायला कितें आयक? मोग कोणाचो करचो, कसो करचो. आनी थंयसर देवाचो मोग, देवाक पोरनीपाट करून नमस्कार करूंक जाय. हो हे 10 मानामेंट जे देवान मोइजेसा वरवीं आमकां दिल्ले आसात ते कायदे एक वाटेन देवाचो मोग आनी दुसरे वाटेन पेल्याचो मोग, दोनूय भोव गरजेचे हें कळयता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन ह्यो कॅटेगरीज विधवा, अनाथ आनीक वाटसुरांक, ह्यो 3 कॅटेगरीज खेरीत भाशेन आमच्या मुखार दवरलेल्यो आसात. हो पेलो वाटसूर, विधवा आनी अनाथ म्हणजे जांकां कोण पावतलोसो ना, वो जांची काळजी चडशे जाणांक ना, वो आपलो म्हणपाचो तांकां कडेन कोण ना, असल्यांक खेरीत भाशेन हो मोग दाखोवंक देवान उलो मारलो. आनी हो उलो मारला तेन्ना बेश्टोच फकत उलो न्हय, वाटसुरांचो मोग कर, विधवेचो मोग कर, आनीक अनाथांचो मोग कर, वो तांकां पाव, इतलेंच न्हय, जरी तर तूं तांकां पिडापीड दिशी जाल्यार. आनीक एक फावटी उगडास करया, ह्यो 3 कॅटेगरीज वाटसूर, विधवा आनी अनाथ, हांकां जरी तर तुमी त्रास करशात, हांकां जरी तर तुमी सतायशात आनी तांणी जरी तर म्हाका उलो मारलो जाल्यार तांचें आयकल्या बगर हांव रावचो ना, देवान रावचो ना. म्हणटच जीं कोण चिड्डुल्लीं आसात वो जांकां कोणाक आमी चिड्डायता तांणी जरी तर देवाक उलो मारलो, देव हो उलो आयकल्या बगर रावचो ना. आनी हो उलो आयकता तेन्ना जरी तर आमी ह्या वाटसुरांक, विधवांक आनी अनाथांक सतायिल्ले आसात, चड सतायिल्ले आसात आनी आमी सुदरच ना जाल्यार तोर्सादीन हांव तुमकां कातोत्तलो, हेंय देव सांगता. देवाच्या तोंडांतल्यान ही उतरां बरीं दिसना घडये आमकां आयकूंक. कित्याक देव म्हणल्यार मोग आनी देव तोर्सादींची खबरो सांगता. म्हणटच हाचे विशीं आमच्यान समजूंक जाता हो मोग म्हणटा तो फकत उतरांनी न्हय आनी देवाचो मोग करता हांव, देवाचो मोग करता हांव हे भाशेन न्हय, पूण खरेपणी आमच्या करण्यांनी
जीं कोण ल्हान आसात तांकां वयर काडून, जांकां कोणाक स्वता येयल्लीं आसात तांकां ही सोडवण दिवंक हें करूंक आयज आमकां हो कायदो आपयता. आयज भाव भयणीनो, आमची तरणाटीं एके भाशेन उचांबळ जाल्लीशीं दिसतात. ह्या दिसांनी भोव करून आमच्या गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा आमची तरणाटीं उचांबळ जावपाक लागल्यात. कित्याक हो मोग जो पेल्याचो मोग म्हणटा तो आमकां उणो उणो जायत वेतासो दिसता. कित्याक एकल्याक लागून वा थोड्यांक लागून, भोव करून जांचे लागीं पयशे आसात, दुडू आसात, तांकां लागून एके भाशेन गोंयकारांक वो गोंयचे भुमीक, गोंयच्या पर्यावरणाक चिड्डून 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 दवरपाचे कायदे येयत आसात. आनी जे आमचे राखणदार आसात, कायद्या वरवीं जाणीं आमची राखण करूंक जाय, ते आपली जबाबदारी करूंक फाटीं पडल्यात. म्हणटूच पोरजां उलो मारता. जशें पयल्या वाचपान आमकां देवान उगडास केला, जरी तर ही पोरजां म्हाका उलो मारीत जाल्यार तांचे आयकल्या बगर हांव रावचो ना. आनी हें सगळें आमी मनान दवरूंक गरज. देवाक आमी उलो मारता तेन्ना भोव करून जेन्ना आमकां चिड्डायिल्लीं आसात, आमचें निसंटन करपाचे प्लॅन चलतात, तेन्ना देवाक उलो मारीत जाल्यार देव आयकल्या बगर रावचो ना. देखून ह्या भावार्थान आनी विस्वासान आमी दर दिसाक देवाक उलो मारीत रावपाक गरज. हो मोग जो म्हणटात तो बेस्तोच उतरांनी न्हय पूण करण्यांनी करून दाखयल्ल्या तेसलोनिकारांक भाग्यून पावलू हाच्या दुसऱ्या वाचपान तांची तोखणाय करता. जें कितें शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां तें फकत उतरांनी न्हय, बगर तुमी खरेपणी हें करून दाखयलां. भाग्यून पावलू हें बरयता आसतना केरीत भाशेन हे तेसलोनीचीं जीं क्रिस्तांवां आसात तीं दुसऱ्या गांवचीं जीं क्रिस्तांवां वो दुसरो लोक जो आसा तांकां कशे भाशेन पावतालीं हाची तोखणाय करता. कित्याक तांचे लागीं पयशे आसले, दुडवां खारतीं. म्हणटूच आपणा लागीं जें कितें आसा तें घेवन जांचे लागीं ना वो जांकां उणें पडटा त्या सोबांक हे तेसलोनिकार पावताले. आनी देखूनच भाग्यून पावलू तांची तोखणाय करता. हो मोग तुमी खरेपणी दाखयला, जांकां गरज आसा तांकां पावून, न्हयच फकत तुमच्या घराब्याक, न्हयच फकत तुमचे कम्युनिटीक, पूण दुसरी कम्युनिटी ज्यो आसात, तुमचे शेजारचे गांव आसात वो पयस पासून आसात, तांकां तुमी हें बरेंपण पाठयतात. भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी घडये जायतें असलें बरेंपण केलां, कोणाक घडये खबर ना. आमी लुवान ओगेपणान जायत्या जाणांक आदार केला. भोव करून जीं कोण कश्टवतात, जीं कोण पिडेन पडल्यात, वो दुसरे वाटेन घडये आमी हो मोग दाखोवंक चुकल्यांतूय. भोव करून जे कोणाक एक आवाज आयकूंक जायो, जशें कोवीड-19 पिडेक सांपडलेल्यांक आमी सगळीं भियेता तांचे लागीं वचूंक, आनी दुबाविरेत आमी लागीं वचूंक फावना. आमचें मास्क घालपाक जाय, सॅनिटायज करपाक जाय, सगळें करपाक जाय. पूण हें करता आसतना जायते पावटी आमी आमच्याच घराब्यांतल्या मनशांक पासून एके भाशेन कोणशाक उडयल्लीं आसात. जायतीं जाणां आपल्यो टेस्टिमनी ह्या दिसांनी दितात, त्यो आयकूंक येता. जेन्ना एक कोवीड-19 पिडा जाली, भोव करून ते 10 दीस वो ते 14 दीस जेन्ना हांव हॉस्पिटलान नासलो, जेन्ना हांव हॉस्पिटलान आसलें तेन्ना सगल्यांनी सोडलेलो कसो जालो. थोड्यांनी खबरूय बीन घेवंक ना, जाल्यार कोण खबरेकूय येवंक ना, येवंक जायना. तरी आसतना ह्या कोणशाक पडलेल्या भाशेन ह्या भाव भयणांक भोगलेलें आसा. आनी दुसरीं आमचे बराबर आसचीं, म्हजी खबर दुसऱ्यांनी घेवची, म्हजे पासत मागचें, हें सगळेच जे कोण कोवीड-19 पिडेक सांपडल्यात तांकां भोगलेलेंच आसा. तेच बरोबर जीं कोण सेवा करतात, भोव करून आमचे दोतोर, नर्सी, जे आपलो जीव रिस्कार घालून तांची सेवा करतात, तांचे सगळे मोग दाखयतात, तांकांय जायते पावटी हें उणेपणशें भोगलेलें आसा. कितेंय जरी तर चुकलें जाल्यार दोतोरांक आनी नर्सींक घडये आमी फातरावपाक तयार, तांकां बोटां दाखोवपाक, तांचेर घालपाक तयार. पूण हेच वॉरियर्स जे आसात ह्या पॅन्डेमिकान ही असली सेवा दितात, हो मोग दितात, तांचेंच बरेंपण जायते पावटी मानून घेवंक, तांचे पासत मागूंक आमी घडये चुकल्या. मातशें इल्लीशी चूक जाल्या जाल्यार घडये तांकां धुवून काडल्या. तर असल्या वेळार हो मोग म्हणटा तो खंय? जाल्यार शुभ वर्तमानान जशें जेजून सांगलां, सगल्याक तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो.
आनी आमचे सुमृतीचे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात ते पयले 3 आसात ते देवा विशीं सांगतात, देवाच्या मोगाचेर आटापलेले आसात. जाल्यार उरलेले जे आसात ते पेल्याच्या मोगाचेर आटापलेले आसात. आनी हेंच जेजू उक्तें करून दाखयता, आयक इस्रायला, पेल्याचो मोग जरी तर ना जाल्यार देवाचो मोग हांव करता हें म्हणूंक जायना. आनी हो मोग म्हणटा तो त्या मोगा विशीं आमकां पवित्र पुस्तक जायती शिकोवण दिता. बागेवन पावलो आमकां शिकयता मोग म्हणल्यार कितें आनी कितें न्हू. हे कायदे जे इतले आसात ते आमकां पेल्याचो मोग करूंक आदार दिवपाचे कायदे. ह्या पासत हो मोग कितें तो शिकतले जाल्यार आमी जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारपाक गरज. कित्याक ह्या खुर्साचेर जेजून हो मोग पूर्ण करून दाखयला. कित्याक ताचो कांयच गुन्यांव ना, पूण आपली पोरजां जाणी पातक केलां, जाणी चूक केल्या, जी मरणाक सांपडल्यान तांकां साल्वार करपाक, तांकां ही सोडवण दिवचे पासत तो खुर्सार मेला, आपणाकूच आख्खोच रितो करून. म्हणटच आमकां जेन्ना सोयेक मेळ्ळ्यात तेन्ना आमचेच पासत आनी दुसऱ्या पासत वावरूंक आमकां हो उलो. तर आयज तरणाट्यांचो दीस आमी मनयता आसतना खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक ही कृपा मागुया. मोगाचो गैरसमज जो मनान भरलेलो आसा, मोगा विशीं जायते मिसअंडरस्टँडिंग्स जी आमच्या तरणाट्यांच्या मनान आयज आसात ती नितळ जावं, ती सारकी उक्ती जावं. आनी खरो जिवो मोग जो देव आमकां करूंक आपयता तसलो मोग ती जिवंक. आनी हो मोग जियेत आसतना आपले भोंवतणी पेलो म्हणटात तो कोण हेंय समजूंक. भोव करून ह्या दिसांनी आमचो पेलो म्हणल्यार आमची सृश्टी, आमचो पेलो म्हणल्यार आमचे नॅचरल रिसोर्सीस जे आसात, जांकां कडेन आयज चिड्डावन बुड्डावन काबार करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. तर अशें करता आसतना ह्याच मोगान देवाचो मोग घेवन भायर सरूंक, ह्याच मोगान देवाक उलो मारूंक. जशें देवान आमकां पयल्या वाचपान उगडास केला, म्हाका जरी तर उलो मारलो जाल्यार तांचें आयकल्या बगर हांव रावचो ना, आनी जे कोण ह्या मोगाचेर आड वेता तांकां तोरसादीन कातरतलो. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तरणाट्यां पासत ही चीट बरोवन खेरीत भाशेन तरणाट्यांक उलो मारता आनी तांकां सांगता, जाचो मोग तुज्या काळजान आसा तेच भाशेन तूं जाताय. इफ यू हॅव लव फॉर समथींग इन युअर हार्ट यू बिकम लायक दॅट. देखूनच पाप साहेब तरणाट्यांक खेरीत भाशेन उलो मारता, तूं जरी तर पयशांचो मोग करता जाल्यार पयसो तुका कंट्रोल करतलो. तूं जरी तर मनशांचो मोग करता, आख्खें मन फकत मनशांचेर, ज्यो आमचे रिलेशनशिप्स आसात, जायते फावटी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एकामेकाक कंट्रोल करता. तूं कोणा लागीं उलयतलो, कोणा लागीं उलोवचो ना, कोणाचो फोन घेवपाक जाता, कोणाक मॅसेज करपाक जाता, आनी कोणाची मॅसेज कसली आयल्या हें सगळें चॅक करपाक भोंवता. जरी तर तूं मनशांचो मोग करताय जाल्यार हो मनीस तुका कंट्रोल करतलो. जरी तर तूं देवाचो मोग करताय आनी देव तुज्या काळजान आसा जाल्यार देव तुका आपणाक जाय ते भाशेन चलयतलो. आतां तुका कितें जाय तें तुवें वेंचून काडपाक जाय. हो संदेश खेरीत भाशेन तरणाट्यांक. म्हणटच हो देवाचो मोग आमच्या काळजान घेवन आमचें जिवीत देवान चलोवंक आमकांच ह्या आल्ताराचेर घालूंक प्रयत्न करुया. ही भेटवणी आमची भेटयता आसतना देव आमकां दिता ती देणी घेवन एकामेकाचो मोग करूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावून आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवा, सोय पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोय पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे,
कुडीचें जिवनपण सासमेचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान बरवशान देवा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी मोतवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जिवंक आनी होच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बरे देखींतल्यान आपले पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचें राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज जायतीं आमचीं तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान ताणें आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांतान सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवान शिकयलोले अकोंड मोगाचे बुन्यादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रश्नाक फुडो कोत्तात. हे वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक, पूण देव तांचो जायतो मोग कोत्ता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोत तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरया. सुरवातेक जी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरल्या ती कांय कारणाक लागून आमचे लायव्ह स्ट्रिमाचेर वचूंक ना, परतून उगडास करता. आयज वेडिंग एनिवर्सरी अरुण फेर्नांडीस आनी अमालिया रॉड्रिगीस, वेरा आनी ट्रेसी साल्दाना जे आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. आनी आयज आमचे फिरगोजीन बावतिझम जाता इनारा अंजलिना पिमेंता हाचो, डायलन वालेंटिनो पिमेंता आनी निशिता वाज हांची धूव. जाल्यार तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक दिसान दीस आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोना वेलार गीत घेवया. गिताचो आंक C23 ऑन पेज नंबर 38. C23. Lord, picos ti vauran, galta bapa jalisa, amcha tata dosti rupa, amcha tata dosti rupa, kalolo rozpucha volan, utau bapa jalisa. Amche kalchin sorya rupa, amche kalchin sorya rupa, Osmalonia mordanazo, aune
सदांच तुका भेटेल उर्मिलोले तुजेरूच नेर होच maldonia Bordanaco aune dai tu betoilolo enzai sodans tuka भेटेल उर्मिलोले तुजेरूच नेर म्हज्या बाबा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरादाय मागता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सर्गार तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूढ परगोटुया. Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù nobianietolo. Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù nobianietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आनी हो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमचें आख्खें जिवीत चलयता जाल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी सदांच तयार आसूंक आनी जें कितें मोगाचेर आड आमच्या मनांत आसा तें कुशीन काडूंक आमकां करपा मागुया. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन ह्या वेळार आमी गीत घेवया गिताचो D47 ऑन पेज नंबर 75 D47 ऑन पेज नंबर 75 एकठांय केल्यार एक जितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनोनानी मोरतेपण एकठांय केल्यार एक जितान आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनोनानी मोरतेपण जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची रासा प्रिती मोग जंय प्रिती मोग थंय देवाची रासा जिव्या देवाची पिराय ताचो मोग आमच्या काळजान तोरकोऱ्या मोनान कोची प्रिती एकामेकाची जिव्या देवाची पिराय ताचो मोग आमच्या काळजान तोरकोऱ्या मोनान कोची प्रिती एकामेकाची जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची रासा जंय प्रिती मोग थंय देवाची रासा क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा तर जें खुणे रुपान आमी समरंबून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान
आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज तरणाट्यांचो दीस जेन्ना आमचे दिवोसिसीन मनयतात, आमी सगल्या तरणाट्यांक आमची परबी पाठयता. त्याच बरोबर सगल्या तरणाट्यांक होय उलो मारता, देवाक चिटकून रावात. आनी देवाक चिटकून रावता तेन्ना आमी देवा सारकीं जाता. हें आमी आयज आयकलां. म्हणटच सगल्या तरणाट्यांनी आपणाचेंच हें मोगाचें देणें देवाक करचें आनी देव तुमकां मोगान भरल्या शिवाय रावचो ना. सतरा दरची आमचे फिरगोजीन दर दिसाक मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता. 7 वाजता आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जाता आनी 7:10 वाजता आमचें मीस सुरू जाता. जायते जाणांक कामाक वचपाक वेळ जाता. ह्या कारणाक लागून आमचें मीस फाल्यांच्यान लायव्ह स्ट्रिमींग 7 आदीं सुरू जातलें आनी 7 वाजता मीस सुरू जातलें. हाची चोत्राय दरची. तशेंच मंगळार, ब्रेस्तार आनी सोनवार ट्युजडे, थर्सडे आनी सॅटर्डे आमचें पवित्र वोर सांजेर 7:15 वाजता लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जातलें. ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना जशें आयज आमकां आयकूंक आयलां, देवा लागीं आमी मागीत रावूंक जाय. आनी जेन्ना भोव करून आमकां चिड्डायिल्लीं आसात वो आमकां दुखयिल्लीं आसात जाल्यार देव आमचे मागणी आयकतलोच. हें मनान दवरुया. भोव करून तरणाट्यांनी हें मनान दवरचें. देव जरी तर ना जाल्यार तुमच्यान कांयच करूंक जायना. देव जरी तर तुमचे बरोबर आसा जाल्यार तुमच्यान सगळें करूंक जाता. जें कितें चुकीचें आसा तें सारकें करूंक जाता आनी जें कितें बरें आसा तांकां सांगात दिवपाक जाता. म्हणटच सगल्यांनी आपणाचे भोंवतणी जें कितें घडटा ताचे विशीं चोत्राय धरची. भोव करून जें ह्या दिसांनी गोंयांत घडटा सगल्या तरणाट्यांक हांव एक खेरीत उलो मारतां. तुमचे भोंवतणी कितें घडटा ताचे विशीं जाणीव घेयात. जाणा जायात कितें जाता तें. नोको आसतना बेश्टीच कोणाच्या फाटल्यान वचनाकात. पूण जाणा जावन जें कितें तुमकां लुकसाण जावपाचें आसा वो जें कितें तुमी लूज जावपाचीं आसा तें जाणा जावनूच भितर बसून रावन आतां कडेन कांयच फायदो आसचो ना. जाल्यार तुमचें भोंवतणी जें कितें घडटा, गोंयांत कितें घडटा हें जाणा जाल्या उपरांत तुमचो ताळो उबारूंक तुमी फाटीं सरचे न्हय. म्हणटच सगळीं आमी बाराबर मेळून आमचें गोंय राखपाचें काम जें आसा तें सगळीं करुया. फुडलो आयतार जो येता 1 तारीख आनी त्या उपरांत सोमार 2 तारीख. आनी आमकां आमची सुवाय आसा. आमच्या मेल्ल्या पासत आमी आमचें फोंड निवळ करूंक तें नेटूंक मातशें चोत्राय धरची. हे पावटीक सिमितेरीन मीस जावचें ना. मीस आमचें लायव्ह स्ट्रीम जातलें आनी तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो. 2 मिसां आमी करतले हांव त्या दिसाक 2 तारखेर. त्या आदीं तुमचे घरच्यांचे फोंड जे आसात ते तुमी नेटोवंक सोदतात ते 1 तारखेर सगल्यांनी कंप्लीट करचे. 1 तारखेर 3 वाजता मेरेन. आनी एक पावटी सांगता 1 तारखेर 3 वाजता मेरेन तुमचे फोंड तुमचे म्हणजे तुमच्या घरच्यांचे फोंड जे आसात ते तुमी नेटोवंक सोदतात ते येवन नेटोवचे. आनीक दुसऱ्या दिसाक मिसाक आमी ह्या फोंडाचेर आशिर्वाद घालता तेय बीन आमी लायव्ह स्ट्रीम करतले. हांव तुमकां तुमच्या घरच्यांक एक ही भेट कशी जाल्यार तातूंत आमी सगळीं बरे भाशेन वांटो घेवंक तुमचो सहकार मागता. आनी एक पावटी सांगता 3 वाजता मेरेन 1 तारखेर तुमचे घरच्यांचे फोंड तुमी नेटोवचे. इगोर्ज उक्ती करपाचे बाबतींत केलीत भाशेन आमची फिरगोज गवळीक सभा आयज मेळटा आनीक हाचे वयर आमचे निर्णय आयज जातलो. जाल्यार हो निर्णय आमी बरे भाशेन घेवंक आमी तयार जाता आसतना तुमचे सगल्या लागीं मागता. आमची फिरगोजकारां जीं आसात तुमचो सहकार हें सगळें बरे भाशेन करपाक तुमच्या सहकारान हें करूंक जाता. तशेंच आमची फाब्रिका कमिटी जी आसा वेगवेगळ्यो वस्तू जाग्यार घालूंक जायतो वावर बीन चल्लेलो आसा. तशेंच आमची फिरगोजेचीं भाटां आसात ताचेय विशीं वावर चल्लेलो आसा. जाल्यार तुमचे मदीं कोण जांकां समजतात वस्तू भोव करून भाटां बेसाच्यो वस्तू समजतात, कायद्यांच्यो वस्तू समजतात, मागता तुमचे लागीं मुखार येवंक आनी हे आमची फाब्रिकाची कमिटी जी आसा तांकां हो आदार करूंक सगळें बरे भाशेन
जाग्यार घालूं जाल्यार एकल्यान आपआपली जबाबदारी घेवची जांचे लागीं वेळ आसा आनी जांकां खुशी आसा मुखार सरूंक तांणी आमकां कळोवची सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसा तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेतलें गिताचो अंक F7 ऑन पेज नंबर 88 F7. जेजू आमचे मोदे दवरून एकामेकांक प्रितीना दिवून सोन्याय आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकांक प्रितीना दिवून सोन्याय आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड जेजूचो मोगार रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकांक प्रितीना दिवून सोन्याय आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकांक प्रितीना दिवून सोन्याय आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड